आयची जी मिटींग आशिल्ली ती आमचे जे मुखावेले कार्यक्रम आसात भारतीय जनता पार्टीचे ते ठरोवपा खातीर आशिल्ली। एक तर 25 तारखेर हो अटल बिहारी वाजपेयींची जयंती आसा, बर्थ एनिवर्सरी। सो त्या निमतान देशभरान भारतीय जनता पार्टी हो सुशासन दिवस गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून मनयता। त्याचोच भाग म्हणून सगळ्या गोंयांत सुद्दां आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर सगळ्या कडांनी हो प्रोग्राम जातलो आणि आमचे त्या कडांनी सगळे कार्यकर्ते जे आसात तातूंत पार्टिसिपेट जावपाचे आसात। सो वाजपेयीची जयंती आणि त्याच बरोबर गुड गव्हर्नन्स डे। आणि आमी जर पळयत जाल्यार हो कार्यक्रम जो आसा हो फुडलो वर्सभर सुद्दां हो कार्यक्रम सुशासन गुड गव्हर्नन्साचो प्रोग्राम जो आसा तो फुडल्या वर्सभरा खातीर चलपाचो आसा। सो तेजी एक म्हायती दिवपा खातीर। दुसरी म्हणजे 26 तारखेर भारतीय जनता पार्टीन तुमकां खबर आसा पुरुचर वीर बाल दिवस जो आसा तेजो कार्यक्रम जो आसा म्हणजे आमचे फतेह सिंग आनी जोरावर सिंग दोन भुरगे ज्यांनी आमच्या देशा खातीर आमच्या संस्कृती खातीर आपलो जीव दिलो त्यांची याद करपा खातीर म्हणून हो कार्यक्रम जाता। आमचो सर्वानंद भगत जो आसा तेजो प्रमुख आसा, आमचो गुड गव्हर्नन्साचो प्रमुख बाब दामू नायक आसा। सो त्यांनी म्हायती दिली आणि हो फतेह सिंग जोरावर सिंगाचो जो कार्यक्रम आसा वीर बाल दिवसाचो हो कार्यक्रम सगळ्या मतदारसंघांनी हो कार्यक्रम जावपाचो आसा। आणि त्याच बरोबर गोंयांत जे 3 गडांनी आतां गुरुद्वारा आसात म्हणजे वास्को आसा, मडगांव आसा नावेली आणि त्याच बरोबर हांगासर वेऱ्यां आसा। सो 3 कडांनी हो कार्यक्रम जो आसा तो जातलो। थंय आमचे सगळे कार्यकर्ते पार्टिसिपेट जावपाचे आसा आणि एकूण हो सगळे कार्यक्रम बऱ्या पद्दतीन जावचे तेच्या संबंधांतली चर्चा करपा खातीर म्हणून थंय आमची आयची मिटींग आशिल्ली आणि बऱ्या पद्दतीन आयची मिटींग जाली। सो आनी अध्यक्षतेक तुमचें नांव येता सो तितून कशें कितें भारतीय जनता पार्टीची म्हाका दिसता की आमचे आतां एकूण इलेक्शनाची जे प्रोसिजर जो आसा तो चालू आसा आणि आमच्या मंडळ लेवलाचेर तुमकां खबर आसतलें की बूथ लेवला वयले इलेक्शन्स जे आसात ते आमचे जाल्यात। आतां मतदारसंघाच्या लेवला वयली इलेक्शनां जातली आणि अशा पद्दतीन सगळें इलेक्शन प्रोसिजर जो आसा तो फुडें कंप्लीट जाता। की केन्ना एक्झॅक्ट डेट अशी केन्ना मतदारसंघाची इलेक्शन ना डेट जे आसा ती सादारणपणान ह्या डिसेंबर एंड पर्यंत सगळो प्रोसिजर जो आसा तो कंप्लीट जावचो अशी आमची अपेक्षा आसा। जानेवारी हेच सांगता।